ಲೋಕಗೀತ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ತಚ್ಕತೀರ ಮುಕಾವೇಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಕರ್ಷಕ लोकगीत गायन तुमक सगळ्यांके आव्हान पास लोकगीत म्हळ्यार ते फक्त आमगेले पूर्वजांनी गायल राग मात्र न्हय ते आमगेले भुंयचे आवाज नित्य जिवनांतुले ताळ आनी आमगेले संस्कृतीचे जीवनाडी सोल ऑफ आवर कल्चर इज जानपद गीता पिळगेतुल्यान पिळगेक आयिल भावना संघर्ष आचरण बुद्धी हे सगळे लोकगीतांत आसा आतां आमी हांगा प्रकट करूं वताची ते लोकगीता विशय विसरूनच आमी सगळ्यांनी मुखारसून वता वचूंक आमगेलो टू म्हणून विशयांत आश करताची मानस ते सोयऱ्यांक वेदिकेरी आपोवच्याक आज मुगेल सौभाग्य आसा सुरवेक हे कार्यावळी समन्वय करचे आमगेले सगळ्यांले मोगाचे अध्यक्ष जावन आसा तांतू AIR ऑल इंडिया रेडिओचे प्रसिद्ध कलाविद जावन आशिल्लींची श्रीमती शकुंतला आर्किनिमाय तुमी वेदिकेर येवका म्हूण नेमून घेता धन्यवाद तशीची अनेक आमगेले आदरणीय आनी म्हालगड मनीशी श्रीमती मरोळी सबिता कामत माई तुमी वेदिकेर येवका समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करताची तशीची कॅथलिक क्रिश्चन समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्रीमती जुलियट फर्नांडीस मॅडम कायंडली प्लीज वेदिकेर येयाची येवका म्हणून विनंती करता कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक तुमकांय हांव वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता आनी कुडबी समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्री नारायण नायक तुमकांय कृपा करून वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता वेदिकेर आशिल्ल्यांक आनी वेदिके येद्र आशिल्ले तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आनी बशिल्ले साधकांक पुराय रमेश नायक माम तुमी फूल दिन आव्हान करता म्हणून हांव विनंती करता धन्यवाद रमेश माम आता शकुंतल माई तुम्ही अध्यक्ष मुखार घेता वचस सगळ्यांकय नमस्कार आणि गोष्टींत भाग घेतिले घेवचे आशिल्ले सगळ्यांकय नमस्कार 40 चड कोंकणी उपभाषा पंगड आसूत तसल आमगेले कोंकणी भाशेचे प्रातिनिधीक जावन 4 उपभाषा पंगडाचे लोकगीत प्रस्तुती आता तुमचे मुखारी जावचेस आज बरी लोकगीत गायन आयकूच मात्र न्हय आमगेले पूर्वजांगेल ध्वनी आमी आयकूचे मनान मन आकोरून घेवचे एक प्रमुख काम हे गोष्टींत जावचेच परत एक वेळ आमगेले पूर्वजांक पुराय हे लोकगीत गायनाद्वारे आम्ही उडगास करूया लोकगीत म्हळ्यार जानपद गीत म्हळ्यार गीत म्हूण न्हय तावळे आमी पर्यंकर सरा आयकले बरी गीत मात्र न्हय नाटक आशा पुरो आमगेले खंयचेय परबेचे आचरण आशा पुरो नाटक आशा पुरो कसलेय ते पूर आमगेले जानपद परिधी भितर येता तसल हंतू आज आमी लोकगीत मात्र विंचून घेवन एक हे गोष्टींत प्रस्तुत करताची हे पुस्तकांत बरयलेले साहित्य न्हय मस्तकांत बरयलेले साहित्य सुरवेक मस्तका येवन परत कोणगी पुण्यात्मानी
पुस्तकां काही देवयलेलें आसा आमगेल्यान तूं श्री संतोष कुमार गुलवाडी हांणी ताता तिंगण म्हणून एक बुकान तूं आमगेले बाळ गीत पुरायताना एक संरक्षण करचें काम केलां. तशीच आमगेली ज्योत्स्ना कामत तांणी सुरग्या सर म्हणलेलें एक पुस्तकान तूं आमगेले विवाह संबंधी मस्त ओवियो असल पुरायताना एक संरक्षण करचें काम केल्लेलें आसा. तसले तोंडासून तोंडाक दांटून पिळगेसून पिळगेक आयिले जीवन वावराचे एक साहित्य. सुरेख पद सांगू शिकलो आमगेलो म्हालगड मनशां, मागीर तांणी बरोवच्या शिकलेची. तेतून जानपद साहित्य आमगेले जीवनाचे सुरवेची भास. जानपद संगीत कितें तरी उगम आयले म्हळ्यार आमगेले कामाचे कसले थकावट दूर करूंक म्हळ्यार आमी कन्नडान कसो आयास म्हणटाची ते दूर करचे खातीर जानपद साहित्याचे उगम जाले. आनी गद्यान तूं ಒಟ್ಟು काम करतना एक पद म्हणून एक लय मेळका म्हणलेल्या कारणाकय जानपद साहित्य उगम जाले. देवाल प्रार्थना करूंक, तशीच आमगेले संतोष वांटून घेवच्याक, आमगेले दुख्ख उणी कोण घेवच्याक, विसरूक आमी जानपद पदाचे हाका आधार घेतलो. तशीच सक्कड आवसून खंयचेय भाशेचे आज तुमी जानपद आयकू पुरो जाल्यार तातूंत प्रमुख जावन आवसून चेरडा पडल्यांगान जोय काडचे ते एक साहित्य प्रमुख जाता. भास म्हळ्यार उपभास दुसऱ्याच्या पुरो जाल्यार तातूंत भितरी आमकां मेळची तसली एक मातृत्वाची एक शक्ती ती एकीची. तशीच आमगेले वारडी कशा पुरो म्हळ्यार लग्न आनी परब अशा पुरो ताजी पुराय संभ्रम भोगूकय आमी जानपद गिताचे आधार घेतलो. तशी आमगेले जिवना प्रती एक क्षणांतूय जानपद साहित्याचे उगम जाला. आज आमी हांगा GSB कॅथोलीक क्रिश्चन कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण तशीच कुडबी समुदायाचे जानपद पद आयकू आसात. सुरवेक GSB समुदायाचे जानपद गीत म्हळ्यार ओवी आशा पुरो, चेरडा पाळ्यांगालचे पद आशा पुरो हे पुराय प्रस्तुत करतली श्रीमती मरोडी सबिता कामत. एक दोन वाक्य सांगता सबितकाल बद्दल. सबितका म्हालगड एक कलाविद ती. आमगेल समाजाचे खंयचेय एक कार्यक्रमाक सबितक मीठशी म्हळ्यार सबितक थंय जावं का एक खंयचेय खाद्याक मीठ नाशी कशी रुच नागी तशीच सबितक ना जाल्यार आमगेले खंयचेय कार्यक्रम अपूर्ण जाता. तसली सबितका ती GSB महिला वृंदाचे माजी अध्यक्ष, साधना बळगा मंगळूर आजी माजी अध्यक्ष ती. आनी ती फुडें बँकांत थोडे वर्स काम केलां तिणें. आनी आतां हांव सांगिल्ली महिला मंडळीची पुराय आत्ताय ती सक्रीय कार्यकर्ते जावन आसा. कवयित्री, कथेगार ती. तशीच नाटक, सिनेमा साधारण एक 10 सिनेमांत अभिनय केला. कन्नड, कोंकणी, तुळू पुराय भाशेंतूय तिणें अभिनय केलेलो आसा. नाटकय मस्त प्रसिद्ध धर्मयुद्ध अशा पुरो, रेल्वे प्लॅटफॉर्म अशा पुरो अशे मस्त नाटकांत तिणें अभिनय केला. आनी पुरा पशी चेड आमगेले जानपद वागा वेसाचे कलाविद ती. वेस घालनांचे ना जाल्यार तिगेले स्टेप्स वागाले आमी पळोवका गेलेलेची. आज हांगा प्रदर्शन करूं साध्य ना जाल्यार आतां आमी सबितकाल्या द्वारे आमी जानपद गीत कोंकणी GSB आयकुया. सबितका. सगळ्यांक नमस्कार. म्हळ्यार येद्दोळटा हे शकुंतळाला आयकून हांव एक म्हयने खंय की पुराय माती गेले जेव्हा भारी खुश जाली. आतां आमगेले जानपद आतां शकुंतळाकान सांगलें कशें तें आमकां जानपद येयलें म्हळ्यार तोंडार दुखून तोंडार येवन ते बरोवन दवरलेलें ना जाल्यार पुण्यात्मान ಸ್ವಲ್ಪ तांतुले पद बरयल्ले निमित्त आमकां ಸ್ವಲ್ಪ आयकू पडटा असं. आयकू पण आनी आमी ते संग्रह करून दवरल्यार मुखावयली पिळगेक खंडीत कळटा. सुरवेक आमगेलें घर एक घरांतू एक
चेरडू जाता ती घरांतलो सोनकी धुकी ते एक चेरडू जाली सत्ताका चेरडाक एक आतां सुरवे पाळण्यांक घालचे. पाळण्यांक घालतना जोईं काडी पाळणे हल्लय गो, चंद चेरडाले आजी नामकरण गो. भांगराच पाळणे रुप्याची सरपळी, जोईं काडूक धरी फुल्लाची धोरी. माता यशोदा बाळाक धरता, नंद गोकुल कुशींतू नांता. गोविंदो मुकुंदो मोहनो हासलो म्हळ्यार एक कसल म्हळ्यार आमकां आमी पुरायंतू देवा पळोवचो. तो चेरडू म्हळ्यार देवोची म्हणून. आनी आमी कसल म्हळ्यार आमगेले तोंडी साहित्या भितर तें अशीं जावका तशीं जावका म्हणना. तुमी म्हणटा तांत विंगड कसले कुडचिल्यार तांत चूक येना, ताका संबंद पावनो. आपणे भांगरा सरपळी रुप्या पाळणे ताका तांडूच्याक फुल्ला दोरी. आमी कांय फुल्ला दोरनी अशी दोर जाल्ल्यार आमी ते आयकून तशी म्हूण ते म्हणचे. तशींच घालुया चेरडाक आजी पाळण्यांतू, भोरुया आनंदो आमगेल घरांतू. मामा बाप मा धोरनो हातांतू, मोगानी घालता ती चेरडाक पाळण्यांतू. जो जो पोट्टांतू नांचिली देवाली सृष्टी, देवान दिली ताका प्रपंच दृष्टी. जन्मो घेवनो आयला मोगाची सृष्टी, पडतली ताका आजी सर्वाली दृष्टी. जो जो फुल्लानी पाळण्यांक अलंकारू कोरनो, बलिभद्राक प्रथम पाळण्यांतू घालनो. चेरडाक आम्ही श्री कृष्ण येवजूनो, मोगान घाली पाळण्यांतू यशोदा जावनो. जो जो एक बोट्टानी साखर लावनो, चेरडाले तोंड तें गोड कोरनो. दोनी अक्षत माथ्यारी घालनो, आशीर्वादू करता ती उदार जावनो. जो 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 पळय हांत भितर पुरा आयलें. कसल पुरे विशय बलिभद्रा घालची ताका मागीर तोंडा साखर घालची अशें पुरे तांगे तसल्यार तांणी आमगेल्या म्हणटा कोण तशें थंय शिकणी नातल्यार तांगेलो तो अनुभवा उतरची हें आमगेलें जानपद साहित्य. हें आत्तांचें आमगेले बुद्धांत शिकिल्ले लोकांनी हें व्हरोन घेवचें. व्हरोन घेतल्यार आमकां चांग आमगेले मुखावयल पिळगेक भारी चांग जातलें. एक आमगेलें तें एक गडबिडी जिवनांत एक पटी आयकल्यार आनंद जाता. वय की न्हय चेरडू आतां बशिल्लो तुमकां आनंद जाता वय न्हय वय म्हणांची. आतां तशींची चेरडाक नाणोचें सुलोभे काम न्हय. एक सान चेरडाक नाणोच म्हळ्यार तांतूं जाल्लें चेडवा नाणोचें म्हळ्यार भारी कश्ट आसा. चेरडा बापमकी फुडें बापम न्ही मामा मालें मेन काम हें परत चेडवां हड्ड करचें. आत्तां देवा देना 1000 गटल्यान दिल्यार हक्काक संबंद पाविल्ले जन आमकां मेळटाची जाल्यार आमी लेखोका कसलें आमगेलें मामा आमकां ताय सादारण म्हाका ताय मामा माने बापा मानाची मागीर अम्मा मागीर आमी शिकोका. जाल्यार आत्तां देवा देन कशें शिकोका म्हणल्यार उपाय आसता जाल्यार पुराय चलता. जाल्यार हें गम्मत मात्र विंगड तांणी पांय सोवणो त्या लायतना पुराय कशें म्हळ्यार चेडवां नाणोच म्हळ्यार भारी कश्ट आसता. तेन्ना तीन म्हळें म्हणके शकुंतळान म्हळें म्हणके तांगेले वावंट तेन्ना आतां तोंडान आमी ते कसली पद म्हणटना गाद्यान तुजेवो खंय जेवो. आतां आमी घरकड जाल्यार रांदप करतना आमी एक चिकयेची कसली देवांकी कसली की पद आमी गुणगुणन आमकां केल्लें रांदप आयकणा आमगेलें वावंट आयकणा. तशींच तांणी ते मालगड मनशान ते रगडी बाळाक तेल रगडी, हाताक रगडी बाळाल फाटीक रगडी. तेत्ती केलां परंबळी बाळालांक थळथळी, तेल लावन सुटसुटी बाळांगान गुटकुटी.
त्या चिरडुवा जनलेल चिरडुवांक काही पळय असल पुरो ऐकतना तांणी एक म्हणे आरामिरी कसकी खेळसो दिसोनो तांकां ते फाटीर पुशितना आमकांय दण ना चेरडाकाय दण दिसना मागीर चिके होड जाता चेरडो चिके होड जाता आनी चिके होड बना तांकां मात्या पुरो त्यालीन दवरस ताटी पिटी नंदा भज गोविंदा हास रे मुकुंदा भज गोविंदा चिरडो चिके होड जाता तेन्ना नाण म्हळ्यार चेरडांक केन्ना रण्णेंची आत्तांय पळया तुमी चेरडवांक नाणयतान रण्णेन तांकां रणाशी तांगेलें मन डायवर्ट करचे खातीर मस्त पद म्हणटा आशिल्लींची कसां गोसवे उद्दा घाल भूड भूड भूस गंदा साबून घेया बाबालंगाक लयया हाता पाया लयया पाटी पोट्टा लयया उद्दा घाल भूड भूड भूस म्हणटना त्याला आयक होन उद्दाक परमळे साबून घालतना चेरडाक बारीक उश जाता तशींची वय चेरडू चिकेची म्हणटना गळ तागेले पळय आतां गळ्या चिके बल येता तेन्ना पांयार घालून ताका आमी चिके धोल्लाच काम पुरे करताची तेन्ना एक हातान दवरून आनी एक हातान म्हाक्षेंतल्यान चेरडाल फाटीक हगूर मानू चेरडाक धोल बाबा धोल 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 धोलता बाळ वाडलो केक्की कवचा लागलो केक्कियस गोड बाळ जाल्ले होड म्हणे चिकी चिकी केळे निपळे सिज्जो हातान जिंकून करना तशी म्हणटना चेरडुवांक खूश जाता मालगाड्यांक खूश जाता चेरडून आसता तशी धोल धोल धोल्लया गोड्डा पो कल्लया पो जाल्लो गोडू बाप जातलो होडू पुराय अंतू तांगेले अनुभवा उतर पळया फुडेंचे आशिल्ले ते फोवा रुची आत्तसले आमगेले कसकी पुरात जंक फ्रूट कसं मेळटा ते फोव गोड फोव कालयलेलो ताचे साखरे फोव काडले ताची रुची आनी ते आंगा कितले बल आशिल्ले चेरडवान ते लायक गट्टी पोटा गट्टी खंय वतना एक फोव काडून दिली की फोव केले की पोट गट्टी पोटा कसले आराम कसले वाट जायना आशिल्ले तशी अन्यक धोल धोल धोल्लया आंब्यारूक हल्लया चिक्के होड जातना तांकां परिचय पुरो करून दितना आंबे पडले बुडबुड बुडू बाळ धांवलो दुड 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 चेरडाक पांयार बसनो चेरडाल एक पांयो आमी हातान दवरनो देल्याक हगूर मारनो पाम नंदन धावा रे पैया खेळू गेल्लेल बाबा कमगेल घरा पया पाया गल्लेल रुपया गग्गर आज्या दाखया कुर्टा गल्लेल भांगरा दाबी आजीक दाखया हाता गल्लेल भांगरा कंकण मायेंक दाखया गळ्या गल्लेल पवळ्या कंटी मामाक दाखया सकडांक दाखया म्हणो बाबाक निपया चेरडू होड जावनो आमकां धोरूक निपया म्हळ्यार अशें जत जत चेरडू होड जातस आनी चेरडूवान तेन्ना आंग बरें भांगरे घालता आशिल्ले असल चोराल बादनी नाशिल्ली घरां भर जन आशिल्लींची आत्तां पुरे भांगर लोकर आदोवन आमी 1 ग्राम घालच्यो वेळेला आसचो लोकांक आपणे भांगर आसनो म्हण एक समाधान पावचें तशें चेरडूवांक ते छंद आमकां कृष्ण कशी तागेले कुर्ता दाबी ते पवळ्या कंटी हाता कांकण असल पुराय आमी एक चेरडाक कृष्ण देव म्हण आमी लेखचेचे मागीर चांट चिके एक हेज्जी काडूक सुर करता ते चांट चांट चाट बाब्बाल पाया वावंट चांट चंपटी थंय हांगा पावटी पाया आयले वावंट चांटी चंपटी म्हूण हाताक हगूर दवरन चमकोचे शिकोचे मागीर चेरडाल 2 हात दवरन एक बोट्टान आनी एक हाता ताळवात एक अशें पळय वे एत्ते एत्ते इवे वे एत्ते एत्ते तात्ती वाजीर वे तात्ती वाजी रे बाबा बब्बू बाजी रे तात्ती वाजयता अम्मा बब्बू बजयता अशें करता म्हळ्यार थंय आवसू पोळो हें पळय काडटना त्या मागीर तांकां दाखोवचें आतां म्हाका बब्बू मेळटा म्हणून चेरडान ते आशेन बशे नाल्ल बितून आम्म रोस काडटा रोस काडून गोड घालून बब्बो चेरडा दिता त्या रोसांत चेरडाक हें घालून 2 बोब्बे नाल्ला रोसाचे बाब्बाक हाडून दिता आम्म खावच्याक म्हणून
ಮಗರಿ ಯೋರೆ ಚೆರಡ ದರಿರೆಗಳು ಧೀರೆಯೇ ಕುಮ್ಮ ಚೆರಡಾಕ ಮೊಗನಪ್ಪನು ಘರ ಸೋಣು ಭಾಯ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ ಮಾರಿ ತುಗೇಲಮ್ಮ ಏನ್ ಪುರ ಅಜ್ಜಿನ ಮುಣಚೆ ಕಳ್ವೆ ಅದ್ನು ತಬ್ಬೈಸ ಘರ್ ಸೊಂಡೋಗೆಲ್ಲ ತುಗೇಲ ಅಮ್ಮ ಮಾರಿ ತಮ್ಮಣೋ ಮೂಣು ಮೂಗು ಕೋರ್ನು ಉಮ್ಮುಗೇವನು ಆನಂದು ಬೊಕ್ತಾಲಿಂಚಿ ತಶಿಂಚಿ ಚೆರಡಾಕ ನೀದೆತ್ತ ನಿದಾಯ್ತನ ಗೌರಮೋಣೋ ಪೊಣಸಾಗರೋ ರೂಪನ ಸುಂದರ ಜಾಯಿ ಮೋಣು ಜಲ್ಲಲೆಂತೆ ಕೊಣಾಕತೀರ ಯೋರೆ ಬಳ ಚಂಪಾಕಳ ನಿದ್ರೆ ಮಂಡೀರಿ ಪಯ್ಯಾರ ಸುರುವೆ ನಿದ್ದಾನು ಮಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹಟ್ ಸೋಡಿ ನೀದ ಕಾಣು ಉಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಉಟ್ಟಲೆ ಪುರೋ ಅತ್ತ ಚಮಣ್ಕೆ ಗರಂತ ಕಾಮ್ करो जन्ना तक निदानो आमगेल कितली काम करोस अरे बाळा शमत्या कळ्या निद्रे सुकारी खावनो पिवनो जेवनो खेळनो होडजा कुशीरी जाई म्हणो जल्लो बाळो आमचे कातीरी आनंदाचो मोरो नांतला घरा भितरी अशी पद सांगताची धपटीतना ಚೆರಡು ನಿದ್ದೊಂದು ಪಡ್ತಾ ದಪ್ಟುಚ್ ಮಣ ಮೊಗಾನ್ ದಪ್ಟುಚ್ತೆ ಚೆರಡಾಕ ಘೋಡ್ ಕೋರ್ನೋ ಪಾಟೀರ್ ಬೈಸನು ಅಜ್ಜನ ತೆನ್ನು ಪುರ ಅಜ್ಜಾಕ ಮಾವುಳ್ಯಾಂಕ ತನಕ ಗಟ್ಮುಟ್ಟಿ ಜೀವಶೀಲಚಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಯ ತನಕ आणि त्यातना जीव घट्टी चिके होड प्राय दिल्या रे घट्टी जीव आत्त सान प्राय दिल्या रे जीव घट्टी ना फाटीर बस समज चरडा धोरोक तांक कोणाक जायना सांगिले मे आज्यांक त्यातनं पुरे आज्याले फाटीर घोड सोकोरनो त्यांना झै झै घोड्या घोड्या आज्याले घोड करून चरडान बसचे घोड मुखार वचे झै झै घोड्या घोड्या पाय मोड्या दुसर गोड हाडा कुळीत सिज्जोन वाडा त्यांनाच पळे ತಂಗಿಲೆ ते बुद्धंतिका कस ते जाव का म्हणताना इदी कन्न ते ಚೆರಡು ಅಂಜಲರ್ पडता हाणे वय हाने घोड्याने कुळीत खावचो म्हणो झै झै घोड्या घोड्या मुखार सोडा घोड्यार धांवन पडा बँक कोन रडा घोड्यान रडचें तशें पळय अशें करतना आजील फाटीर बसतलो झै झै करतालो आज्याल फाटीर बसतलो शहर शहर भोंवतलो झै 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 अशें म्हणो आज्याल फाटीर दुखून तग्गू पाडून खूश भोगता आशिल्लींची चेरड होड जाता खावची जेवची तांगेल बादा चिके चड जाता तांकां पोट्टां घालचें एक व्हड साहस काम मलगड्यांक तेन्ना हिकमतीर लावचें कशें पळया योरे चेरडा धांवनो नुन्नो कोक्को खावनो नुन्नो जल्ला गोडू बाबू जातलो होडू म्हणून आनी आमी परार अंत बिरे तांकां परिचय करनो खंयचे रुक्काचकी भायर आंगणां पुरो व्हरनो तेन्ना कोडकेंत गाय आशिल्लींची गाय देखून रुक्कार पुरे किरू चन्नी कायलो असर मस्त पुरे पक्षी आशिल्लीची तांकां पळय म्हळ्यार आतां कशी चेरडान खावं का न्हय तें वाटें धरचें चेरडा हांडीर धरचें आनी पुरो दाखोवचें गाय आतां मोबायल दाखयताचे मोबायल दाखयल्यार मागीर मागीर आमकां येता आनी तेंचे दाखयताचे तशे भारी कश्ट जाला आतां कालो कसले असो एटलिस्ट हांनी असेल केलें आयकुचें पुणी मेळ्ळें म्हणलेचें मे तेन्ना गाय दाखोवन आंबे आंबे बुच्ची बाबा नुन्नो दीगो नुन्नो जल्लो गोडो पीवनो बाबू होडो अद्दुले दुद्दुले लव लव पान अस एक रान रन्न एकु कीरो तो एकु वीरू तो वीरू बायंत पडलो बायन म्हाका उद्दाक दिल्लें त्या उद्दाक केळीक घालें केळीन म्हाका दांडोर दिल्लो तो दांडोर गायक घालो गायेन म्हाका नुन्नो दिल्लो तो नुन्नो बाब्बाक दिल्लो नुन्नो जल्लो गोडू पळया 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 म्हणून तोंड आं करता तोंडा भितर नुन्नो घालताची तशी चेरड होड जतर जतरी ताका कायलो गायी चन्नी दाखोवन पुरा खेळयता आशिल्लींची काका काक्या पिल्ला आनमान भई काक्या पिल्ला आनमान भब्ब केला खावच्याक योगो आमगेल घरा का 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 कशी बाबा कायलो रडता आमगेन का 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 म्हणटा आशिल्ली ताणी तशी गाय दाखोवन यो यो आंब्या बुची खागो तूं कुंड बाब्बाक दिगो लोणया उंड आज्यान हाडला उंड खावच्याक योगो धावनो
मागीर आंबे आंबे बुच्ची कशी रडता मा आंबे आंबे म्हणून छान्नीक दाखोवन छन्नी बाय चुई चुई इत्याक करता मोगान तुका पायल्यार धूर धांवी इत्याक वता खावच्याक तुका पॅर दिता तुगेल पिल्लांक हांव खेळयता तुगेल संगात येता रुखार तूं धांवतना वयर सकल नांतना चुई चुई करतना रुखार ताकून देवन यो मेगेल खांद्यार बैसून बाब्बाल मामा मुखा गो तूं म्हूण मामा तांकां सांगचें आशिल्लें. मागीर सुण्यां दाखोवन भौ भौ म्हूण सुणी बोंकलें. भौ भौ म्हणटना आमगेल बाळ धांवन आयलें. सूण आयलें भितर बाळाल वाडटें लेवच्याक लागलें. बाळान चोयलें खाल वाडटें रोडूंक लागलें. खाली पळोवन म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರಡುವಾಂಕ तान्नी खायनाचें ते विंगडान खाली जाता तांकां रोडचें. तशी मागीर ಚೆರಡುವಾं प्रकृती परिचय वारे पावस ते फप्पळ माडी पळय म्हणून वारे पावस कशी येता पप्पळ माडी कशी हलता पप्पळ पोणू वता वेंचील पप्पळ बाबू हाणू दिता बाबान हाडलें पप्पळा जोविता विकील दुडवान बाबाक भांगर घालता वारे पावस कशी येता पोळी परे फप्पळ माड्डी फप्पळ सुकत घालचें फप्पळ विंचुचें हें पुरें काम चेडूं बाळ करता आशिल्लींची तांणी पळयता आशिल्लींची. आनी पळया फप्पळ विकून आजोय दुड्ड मेळटा तांकां दुडवान भांगर हाडटा. एक फप्पळान आमकां भांगर मेळटा आशिल्लें. आतां सगळे आमी कसं विकल्यार आमकां भांगर घेवचें भारी कश्ट आसा. तशें आसलें देवाल समान आशिल्लें आमकां वय. आनी तांणी कसं कसो जालें ना आतां परिचय जाता रे आमगेल संबंद आजो आजी मान तूं माव अक्का अण्णा ह्या वय तांणी संबंदार कितले चंद करून सांगता आशिल्लें पळय. आजो आजी गुळ्ळा बज्जी अम्मा आनो दोळो कानो अक्का अण्णा तक्का पण्णा मागीर बाप्पा पाची ती म्हाका पावची. अशी तांकां प्रिती मोग संबंद अशी रुपान सांगल्यार तांकां मागीर तशें तांणी खेळता आशिल्लींची. अशें मरे बुडू बुडू गुवा म्हूण तें मागीर आसा. मागीर अशें म्हणटना चेडूं आमकां देवान समान म्हणटना आमी तांकां कृष्ण म्हणूं लागचें. कृष्ण म्हणलें कोण उट्रे कृष्णा वेळू जाल्लो गोरवां सोडूक चेडूं आयलीं चेंडू घेवन पळ्ळे खेळच्याक मिठा पिटी तयार आसा दांत गवच्याक दांता घालच्याक फाल्लें जाल्लें वाट्यान तूं व्हडलें यो रे जेवणाक त्याल घेवन अम्मा आयली केस वळोवच्याक फूल घेवन अक्का आयली शेंडिरी मळच्याक पुस्तक घेवन भटमाम आयला पंचांग वागच्याक वस्त्र घेवन आनो आयला तुक्का नेसोच्याक कन्नडी घेवन गोपी आयला तोंड चोवच्याक होडू जाल्लो यो रे बळ्ळा उम्मो घेवच्याक. चेडूं मस्त रडतना हट करतना आमकां ह्यो कोणाली दृश्टी जेव लागली की अब्बा चेरडाक त्या वय आसा भायर खेळू वता सांजवळ जातना घरा येतना चेडवांक रण्य विचारस तेन्ना मालगड मनीस म्हणटा आशिल्लींची दृश्ट न्ही लागता फुडें जेन्ना ते एक समजावन आसा आत्ताय जाल्यार मस्त जेन्ना मालगड मनशां आसल्यार चेडूं रडतना म्हणटाची बेगो 2 मिट्टां हरळ उवाळी म्हणून तें एक पॉजिटीव एनर्जी आमी तें आशिल्लें तांचो नॅगेटीव कसलें आसलें वायट वचचुकां म्हळ्यार कितें करताचें. तांणी पुरो मालगड मनशान पळय ही दृश्टी तें तांकां तेन्ना अनुभव आशिल्लो पळय. तांणी कसं म्हणटाची चेडूं रडता सांजवळ येतना बेगो चेडा एक दृश्टी काड गो म्हूण एक हातान तूं मीठ एक 2 मिरसांग लोटणें सॉल हें पळय दवरून दृश्टी तांकां माथ्यार दुखून पांय हारताय अन्ना दृश्टी अम्मा दृश्टी तेन्ना चेडवांक कोणा दृश्टी पडता म्हूण कळना तेन्ना अन्ना दृश्टी अम्मा दृश्टी आयिल्ल्या दृश्टी गेलेल्या दृश्टी कोणकी येता कोणकी वता आशिल्ल्या दृश्टी चोयल्या दृश्टी सुण्याल दृश्टी माजराल दृश्टी
भुताल दृष्टी प्रेताल दृष्टी म्हळ्यार व्हडली गाद्दो रान म्हणटना पुराय आसूच सहज आमी ना म्हणून कना अशी काळी सकडाळ दृष्टी वचून पुष्टी जावो बाळ जावो पुष्टी तिनी अशी 3 फाटी माथ्या वयले हें काण आशेल मीठ आनी मिरसांग काण रान्नींच काळो काज्जळो ताक लावन चेरडांनी दैता आशिल्लींची म्हळ्यार काळी दृश्टी कोणाक एक काळ हेंगे दृश्टी ताक वता पुरो दिनाल दृश्टी वच्चो म्हणून असो म्हाका अवकाश दिवन तुमी पुराय आयकून आयकलेल्याक तुमकां धन्यवाद देव बरें करूं.